नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी Headlines brought to you by IIHM Kolkata and Nouveau Goa. Admissions open. पहलगाम हल्ल्या उपरांत गोंयांतय सेक्युरिटी टायट. टेनंट व्हेरिफिकेशन. उत्तरेत 28 ताब्यांत. 17 पाकिस्तानी लॉंग टर्म विजार तिगांक धाडटले. उरिल्ले सर्विलन्सार. पहलगामात गेल्ले 26 गोंयकार टुरिस्ट सेफ पावले गोंयांत. आतंकी हल्लो जाल्लो तेन्ना आशिल्ले पहलगामात. फ्लायटीन आसून श्रीनगरांत शिरकल्ले. रोमन कॅथोलिक चर्चीचे धर्मगुरू पोप फ्रांसिसाच्या कुडीचेर निमाणे संस्कार. संवसारभरांतले 135 कार्डिनल बहुमतान थारायताले फुडलो पोप. गोंयचो कार्डिनल करता मतदान. काणक्या चलयेक किडनॅप करपी हिस्ट्री सिटर स्टॅनलीक 5 दीस पुलीस कस्टडी. तेवटेन स्टॉक मार्केटाच्या नांवान 2.5 कोटीची तोपी घालतल्याक सायबर सेलान उखल्लो. मांद्रे मुणकारांचे सुवातेर रिसॉर्ट येता म्हणून बोवाळ. बाउन्सरांक घेवन दुरीक घालपाचो यत्न. 40 बाउन्सर. आमदार म्हणटा एक्शन जातली. कांदोळे रेंट कॅबाचो ब्रिटीश नागरिकाक धपको. हरीश सोळंकी आगताक गेलो. घरकान्न गंभीर. कॅबाचो ड्रायव्हर युपीचो टुरिस्ट विकी जैना आड कागाळ. ईडीची गोंयांत मोठी धाड. रोहन हरमलकाराच्या ताब्यांतल्यान 1600 कोटी मायज मोलाचे मालमत्तेचे डॉक्युमेंट जप्त. जमीन हडप केली म्हूण आरोप. रोहनाच्या घराक कुलूप. पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत गोंयांतय सेक्युरिटी टायट. गोंयभर टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्या. उत्तरेंत 770 जाणांचे व्हेरिफिकेशन. सारखे डॉक्युमेंट नाशिल्ले 28 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. गोंयांत 17 पाकिस्तानी लॉंग टर्म विजाचेर आसात. तिगांक परत धाडटात. 14 जाण अंडर सर्विलन्स. पहलगाम जाल्ल्या भिरांकूळ आतंकी हल्ल्या उपरांत गोंयांत गोंय पुलिसांनी सेक्युरिटी टायट केल्या. सीमेवेल्यान चेकपोस्टाचेर कडक तपासणी केल्या. रेल्वे स्टेशनारूय तपासणी. गोंयभर टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्या. उत्तर गोंयांत 770 जाणांचे व्हेरिफिकेशन केला. रितसर कागदपत्रां नाशिल्ल्यान 28 जाणांक ताब्यांत घेतल्या म्हूण माहिती मेळटा. मजगतीं गोंयांत 17 पाकिस्तानी नागरीक फाटलीं 5 वर्सां गोंयांत रावतात. तिगांक परत धाडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. लॉंग टर्म विजाचेर आयिल्ले 17 जाणांक थाकाय. ते अंडर सर्वेलन्स म्हूण माहिती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पहलगामात गेल्ले 26 टुरिस्ट गोंयकार शेनवारा सेफ गोंयांत परत पावले. एका टूर एजन्सी वरवीं काश्मीराक गेल्ले. आतंकी हल्लो जालो तेन्ना खंय त्या वाठारांत आशिल्ले. फारपेटाचो आवाज तांणी आयकलो म्हणून सांगतात. थळाव्याच्या आदारान जीव साल्वार करून श्रीनगरांत पाविल्ले. येवंक फ्लायटी नाशिल्ल्यान 3 ते 4 दीस थंयच शिरकल्ले. आतां पावले. पहलगामात जाल्ल्या आतंकी हल्ल्या वेळार 26 गोंयकार त्या सुवातेर आशिल्ले. तांच्यांनी खंय गुळयांचो आवाज आयकलो. ताच्या उपरांत रक्त आयिल्ले पळटाले त्या वाठारांत लोकूय तांच्यांनी पळयले. तांच्यांनी एका हॉटेलांत आसरो घेतलो. ताच्या उपरांत थळाव्यांच्या सहकार्यान थंयच्यान खंय श्रीनगर गाठले. आता सगळे जाण सेफ गोंयांत पावल्यात. मी बाहेर फोनवर बोलत होतो. त्यानंतर वरतून एक मला असा आवाज यायला लागला. फटफट फटफट. मी सरदारजीला येऊन विचारलं की बाबा कसला आवाज येतो. तर म्हणलं कुछ नाही बेटा कुछ नाही ऐसे होते रे. त्यानंतर थोड्या वेळाने एक 15-20 मिनिटानंतर वरतून माणसं धावत येऊ लागले. आणि बघितलं मी तर एक माणसाला पूर्ण रक्तबंबाळ झालेला हाताला लागलेला. पण मला काय वाटलं की तो घोड्याने पडला. पण एक अजून 10 मिनिटांनी अजून 2 वरतून लेडीज आल्या आणि एक ॲम्ब्युलन्स सगळ्या संपूर्ण वरती मुवमेंट ॲम्ब्युलन्सची मिलिटरीची संपूर्ण चालू होतं. सरदारजींनी काय केलं की सगळे शटर डाऊन केलं आणि फक्त एक साईडचा शटर होता तो ओपन करून आम्ही बघत होतो बाहेर की काय काय मुवमेंट चालू आहे. पहिली आम्ही बरे एन्जॉय केले.
आनी मागीर सोसायटी जाणाका आमचे वयर सकयल जीव जालो की आमी टूर मॅनेजर आसलो म्हणून आमी थंय सालगड्डे नाल्यार आमची भयंकर धांदल जावपाची. सगळे धांवतात पळतात आनी गाडयांचो आवाज ते पळोवन कशें कितें जातलें हें आमी सामकें एकदम हें जालें. पॅनीक कशी जाली कांयच कळना आतां कितें करपाचें आतां कशें आमचेर हें जातलें. ते आवाज एम्ब्युलन्स आनी ते मिलिटरी गाडयांचो आवाज. पूण मागीर ते लोकल एरियेन आमकां खूब सपोर्ट केलो. ते थंय आसले पळय तुमी कांय भियो नाका म्हणजे सगळे तुमचें सारकें हें करता अशें तेंच्यांनी सपोर्ट केलो सगळ्या हेंच्यांनी. ट्रॅव्हल बगांतल्यान आमचो 26 ग्रूप आसलो जो गेल्लो 21 ते त्याच दिसा पहलगाम पावले जशें तुमी सगळ्यांनी पयलें आसलें पयलीं सुद्दां इव्हंटाचेर. सो आतां सगळे सेफली आयले सो म्हाकाय मातशें बरें दिसलें सगळ्यांक पळोवन हांगा. सगळे सर्विसूय सारकी सेफली पळय. थोडे ह्या फ्लायटान पावला थोडे नेक्स्ट फ्लायटान बी येतले पण सगळे सेफली पावला. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गवस. रोमन कॅथोलिक चर्चीचे पयले लॅटीन अमेरिकन धर्मगुरू पोप फ्रांसिसाचे कुडीचेर निमाणे संस्कार जाले. व्हॅटिकनांतल्या काजा सांता मार्ता निवासस्थानार तांकां 88 वर्सांचेर मरण आयिल्लें. संवसारभरांतले 135 कार्डिनल मेळून आतां बहुमतान फुडलो पोप थारायतले. गोंयचो कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव व्हॅटिकन सिटींत तोवूय पोपाक मतदान करतलो. ब्रेस्तारा राती म्हापशां काणक्या एका ल्हान चलयेक किडनॅप करपाचो यत्न करपी स्टॅनली कुतिनोक 5 दीस पुलीस कस्टडी. बिल्डिंगे पोंदा हें चली भुरग्यां बरोबर खेळटना ही गजाल घडल्या. किडनॅपर ताका व्हरता आसतना चली रडूंक लागिल्ल्यान लोक सादूर जाले. लोक येना फुडें किडनॅपराच्यो फुज्यो. स्टॅनली कुतिनो म्हणटा तो हिस्ट्री शिटर. कांदोळे रेंट कॅबाचो रस्त्यान वतल्या ब्रिटीश जोडप्याक धपको. 86 वर्सांचो हरीश सोळंकी जाग्यारच गेलो. घरकान्न क्रिटिकल तिका GMCंत घाली. मजगती कॅबाचो ड्रायव्हर उत्तर प्रदेशांतलो पर्यटक विकी जैन ताजेर पुलिसांनी FIR केला. कांदोळे हांगासर एक फॅटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. NRI जोडपे हे रस्त्या वयल्यान चलताले. मदींच एक कार येयली. जो ड्रायव्हर आसा तो रॅश ड्रायव्हिंग करतालो आनी ताणें त्या जोडप्यांचेर धक्को दिलो आनी तांकां घेवन गेलो. आनी फुडें एक दुरीग आसलें दुर्गाचेर गाडी मारिल्ली आसा तेन्ना ती जोडपें त्या गाडयेच्या पोंदा येयलें आनी बरीच इंजर्ड जाल्ली ती. आनी सोमतेच थंय लोक आसले तेंच्यांनी 108 आपोवन तांकां उपचारा खातीर GMCन आयले. आनी GMCन उपचार चलतना जो घोव आसा तेजें निधन जाल्लें आसा आनी ती बायल आसा ती सिरियसली इंजर्ड आसा आनी क्रिटिकल आसा. तिजेर आजुनूय GMCनी उपचार चालू आसात. कलंगूट पुलिसांनी जो हो आसा ड्रायव्हर आसा विकी जैन हेका बूक केल्लो आसा आनी ताका अरेस्ट केल्लो आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. मांद्रे मुणकाराच्या सुवातेर बायल्यांचे पार्टी रिसॉर्ट येता. प्रकरण कोर्टात आसतना शेनवारा बाउन्सरांक घेवन रिसॉर्टाक दुरीक घालपाचो यत्न. थळाव्यांनी आडायले. 40 बाउन्सर आशिल्ले. लोक म्हणटा दादागिरी चल्ल्या. आमदार जीत पावलो. दादागिरी चलची ना, एक्शन जातली म्हूण आमदार उलयला. मुणकार पेटल्यात. मांद्रे मुणकारांच्या सुवातेर परप्रांतीय पार्टी रिसॉर्ट हाडटा. प्रकरण कोर्टात आसतना शेनवारा बाउन्सरांच्या आदारान रिसॉर्टा खातीर दुरी घालपाचो यत्न. सुमार 40 बाउन्सर आशिल्ले. आनी म्हाजें घरूय ह्या भाटाना. काल तेंच्यांनी बाउन्सर घातले तेन्ना उपरांत मागीर आमी म्हाज्या रोबोटाक फोन केलो. सगळे येयले आनी आमी सगळ्यांनी ह्या बाउन्सरांक आमी धांवडून घातले. इल्लिगली हे प्रॉपर्टीन भितर सरलेले ते धांवडून घालतलो आमी पुलीस स्टेशनार गेल्यो. ते बाउन्सरांचेरूय आमी FIR फायल केल्या. 12 ओल्ड स्ट्रक्चराक आनी मोर दॅन 15 फॅमिलीज रावता. सो तांकां न्याय मेवल्या बगर तांकां तेंचें जें सेटलमेंट जायना तो पर्यंत आमचो ह्या प्रोजेक्ट जो कंपनीन कोणें घेतला प्रॉपर्टी ताका विरोध आसतलो. आमदार जीत म्हणटा दादागिरी खपोवन घेवचे ना. खर कारवाई जातली. पयलीं हांव हांगासर येवन गेल्लो आनी तांकां एश्युअर केल्लें की हांगासर तुमकां तुमच्या घरान कांय त्रास जावचो ना ही जबाबदारी हांव घेता. अचानकसो काल हांव एका पुजेक आसलो आनी थंय फूल डे बिजी उरलो. ताका लागून येवंक मेळ्ळें पूण हांगासर जेन्ना इन्सिडंट एंटनी म्हाका इमिजिएटली सगळें इन डिटेल सगळें एक्सप्लेनूय केलें अशें इन्सिडंट जालें म्हणून. आनी हांगासर इश्यूय जालो म्हणजे काही कमेंट्स आनी स्टेटमेंट्सूय जाले. पूण एक्च्युअल रिजन आहा ते हेंचे हे मुणकार हांगासर ह्या प्रॉपर्टीन आहात जे डिक्लेरेशन जाल्यात ते झगडटात आपल्या प्रॉपर्टी खातीर. आनी जो पर्यंत हांकां तेंचो हक्क तेंचो रायट मेळना तो पर्यंत तांकां सगळें हांव तुमच्या वांगडाच आसतलो आनी तुमकां जाय तुका सपोर्ट करता. ताका जस्टीस मेळोंक जाय आमच्या स्थानिकांक. हे आमचे लोकल हांगासले स्थानीक आनी हांकां सपोर्ट करप तेंचो न्याय हक्क मेळो हे आमचें कर्तव्य आहा. की जर अशें हांगासर जाय घडत जाल्यार बरें जावचें ना. आनी PI हांगा आसलो PI सांगला स्ट्रिक्ट एक्शन घे. जेंच्यांनी फेन्सिंग घेतला तेंचेर FIR रजिस्टर कर इमिजिएटली. मजगती थळावे पंच म्हणटा मांद्र्या मुणकारांचेर अन्याय. टॅनंट आनी मुणकाराचेर जो जो अन्याय मांद्रे विलेजीन जायत आनी हे जे कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट भायले आसात आमी खपोवन घेवचे ना. जशें आतां सगळे एकजूट जावन रावले हेच्या पेक्षा आनीक सुबेज लोक येतलो. आयज आमी सक्सेसफुली जो कोण आतां प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आहा ताका आमी वॉर्निंग आनी इशारा दिला की हे सगळे जे मटेरियल तूं घेवन चल. तुका हांगा कांयच करूंक आमी दिवपाचें ना. सो आयज हांव सरकाराक सांगूंक सोदता आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री की हो जो टॅनंट मुणकार आहा पळय तांकां इतले डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक हायकोर्टाक सुप्रीम कोर्टाक वचपाक दिवं नाका. वन शॉट म्हणटात तशें तांकां जो कायदो आसा तो कायदो मातसो बेगेंतल्या बेगीन हाड आनी तांकां टॅनंट डिक्लेरेशन कर. प्रत्येक फेन्सिंगाक तांकां परमिशन दिवंक ना. फेन्सिंग ही इलिगल फेन्सिंग करतात ते आनी जबरदस्तीन सगळे बाउन्सर बी धाडले. 40 बाउन्सर कोणाच लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आसता. हे स्थानिक जे मुणकार आसात टॅनंट आसात त्यांच्या पायाचेर पाय दिवं नाकात जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. कायद्यान लढुया. अजून आमचो कायद्याचो लढो चालू आसा. ताका अंतीम स्वरूप येवंक ना. कित्याक घाई करता तुमी? तुमकां भंय दिसता आमी जिखतले म्हणून? प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. धारबांदोड्या ओकाम कॉलेज स्टुडंट दूधसागर न्हंयत बुडलो तो माश्यां काणकोणचो 21 वर्सांचो प्रथम नायक म्हणून कळटा. कॉलेजीच्या भुरग्यां बरोबर पिकनिकेक गेल्ले कडेन अपकीत. फायर ब्रिगेड पुलीस सुवातेर पावले. सर्च ऑपरेशन जालां. सायबर सेलाची मोठी कारवाय. शेअर मार्केटांत इन्वेस्ट करपाच्या नांवान लोकांक सुमार 2.5 कोटींची तोपी. सायबर पुलिसांनी एकल्याक उखल्ला. 5 दिसांचे रिमांडार घेतला. शेअर मार्केटांत इन्वेस्ट करून डेमायज रिटर्न दिवपाचें हायस दाखोवन तोपी घालतालो. फाटलें वर्सभर जालें उपद्व्याप चल्ल्यात. सोशल मिडिया वरवीं फ्रेंडशीप करून तोपी. ईडीची गोंयांत मोठी धाड. रोहन हरमलकाराच्या पिळण, पर्वरे, देवाडे आनी हेर सुवातांचेर धाडी घालून हणजुणे, हडफडे, आसगांव आनी हेर वाठारांतले जमनीची तशेंच 600 कोटी मायज मोलाचे मालमत्तेचे डॉक्युमेंट जप्त केल्यात. सगळे जमीक धरल्यार 1600 कोटी मायज मोल जाता.
पेर्ण हरमलकाराच्या घराकय कुलूप, जमनी बळकायल्यो म्हणून आरोप. Enforcement Directorate has taken big action in the case of illegal land grab case and has conducted several raids on the locations of politician and businessman Rohan Harmalkar. The raids were conducted at his ancestral property at Pilen, then his office at Parvari, then one location at Asagaon and 2 locations of Arpura. And ED has attached several forged documents related with the land parcels at Anjuna, Asagaon and Arpura, which values more than 1,000 crore rupees. The ED team has also seized the original land documents which has value of more than 600 crore rupees. The ED has conducted this raid and taking action under the Prevention of Money Laundering Act. Mukesh Kumar for Prudent. जॉबा खातीर भुरगे राजकारण्या फाटल्यान भोंवतात. नोकरी जोडपाचो तांचो अधिकार. तरणाट्यांक स्वताच्या पांयार उबे करूंक आतां RGPचो यत्न. तरणाट्यांनी RGचे यूथ विंगाक खंय जॉइन जावचें. RGPचो अध्यक्ष मनोज परबाचो उलो. राज्य आनी राष्ट्रीय पावड्यावेल्या वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटीव परिक्षां खातीर RGP खंय ट्रेनिंग दितले. ल्हान भुरगे आसा म्हणजे 8वी 9वीच्या भुरग्यांक भितर घेवपाक सोदता, कित्याक आमी तांकां प्रोटेस्टाक आपयना. आमी तांकां आमच्या वांगडा प्रोटेस्ट कर, मेगा प्रोजेक्ट हाडय नाल्यार आनी खंय हाडय म्हणून आमी तांकां भायर काडपाचें ना, बट तेंचे स्कील डेव्हलप करपाक, फाल्यां तेंचे मेमरी ट्रेनिंग्स तांकां दिवपाक, ना तेंचे दुसरे स्किल्स आसतले, पर्सनल डेव्हलपमेंट स्किल्स आसतले, ना जाल्यार पब्लीक स्पिकींग स्किल्स आसतले. हे स्किल्स तेंचे डेव्हलप करपाक लागून हे सगळे भुरगे आमकां जाय. जे सरकाराक करिना ते आमकां करपाक जाय. तांकां फेक प्रॉमिसीस करता की आतां फॉर एक्झाम्पल आतां जर बीजेपीची स्टेटमेंट पळयत जाल्यार कोण म्हणटा 50,000 जॉयंट आमी जॉब दितले, कोण म्हणटा 20,000 आमी जॉब दितले, आनी अशें करून भुरग्यांक आडोवन दवरता. जॉब दिवप हो आमी भीक मागप न्हू, आमचो रायट. आणि जशें आमचें एज्युकेशन जाल्या उपरांत आमकां मेळपाक जाय. आमची जर कॅपेसिटी आसा, कॅपेबिलिटी आसा आनी आमी जर एलिजिबल आसा तो आमकां मेळपाक जाय. तो आमकां मेळना. ते निमोनीक सायन्स म्हणटा ताका. निमोनीक सायन्साचेर आमचें भरपूर काम चालू आसा. तशेंच करियर गायडन्साचेर आमचें काम चालू आसा. हे सगळे गजाली आमी भुरग्यांक जशें जसो टायम वयतलो आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर, विलेज लेवलाचेर आमी कंडक्ट करतले. जे भुरगे बीकॉम जाला तांकां CS ना CA कशें जावपाचें, एक्झाम कशें आन्सर करपाचें, प्रिपेरेशन कशें करपाचें आमी तांकां शिकयताले. सो ते आमचे खंय तरी गॅप पडलें, बिकॉज आमचेर रिसोर्स कमी आसल्या कारणान आमचेर कामांचो लोड भरपूर आसता. गोंयचे इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आनी IHSC लंडनान मेळून गोंयांत हॉस्पिटॅलिटी दीस मनयलो. बरी जीण ही हॉस्पिटॅलिटी उद्देगा खातीर जिणेची पद्दत. IIHMची मुखेली दोतोर सुबोर्न घोष उलयली. हॉस्पिटॅलिटी म्हणल्यार खंय लोकांचें पॅशन. But we always have to be in the best of ourselves, which is a mandate, and not everybody can do it as a compulsion in life. Being dressed, being gracious, having a smile should be a part of human life, but we forget it because of a lot of, we say pressure of life. I'm very grateful to the fellows of IIHM. We have now got almost 325 fellows from all over the world. IIHM is possibly the best education institution in the country and in Asia, and one of the best in the world. I'm sure that the education is very important for hospitality, because hospitality is all about people. It's all about passion. It's all about that warmth. It's all about that being hospitable. And as David Foskett famously always says, to be hospitable is to be human. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.